शिशिरोत्सव सुरुवात जाता। आता देवी आज पालखीन बसून तारी वयल्यान होड्यांसून आपल्या गांवांत वतली शिगम्या खातीर म्हणजे शिशिरोत्सवा खातीर वतली आणि ताज्या नंतर साधारण 7 ते 8 दीस नाट्य महोत्सव ते माटवान जातलो, ज्या जाग्यार ती बसतली आणि त्याच प्रमाणे थंय व्हडा उमेदीन नाट्य महोत्सव सुरू जातलो, नाटकां बिटकांचो उत्सव जातलो आणि माटवांत सांस्कृतीक कार्यक्रमय जाले वतले आणि ताज्या नंतर बरोबर प्रतिपदा गुढीपाडव्या दिसा पाडव्याचें पुराण वाचन जावन देवीक पुन्हा पालखेंत बसून शिशिरोत्सव म्हणजे खऱ्या अर्थान गुलालोत्सव देवीचो सुरवात जातलो आणि त्या दिसाच्यान प्रत्येक कुमारजुंवेकराचे घरांत, प्रत्येक गांवकाराच्या घरांत देवी शांतादुर्गा बसून सेवार्चन करून घेतली आणि सेवार्चन जातले अशा पद्दतीचो उत्सव आयच्यान हो सुरवात जाता। तो तुमी सगळ्या भाविकांनी येवन पळोवचो आणि ताजो आनंद घेवचो। दरवर्षी प्रमाण ह्या वर्सा आमची शिशिरोत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। आमची श्री शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकर देवी आयज आपल्या गांवांत वयता आणि हसत खेळत ती आयज गांवांत व्हड्यांच्यान प्रवेश करतली। तशेंच ह्या वर्साचो प्रोग्राम म्हटल्यार जवळ जवळ 7 दिसांचो आसा। ताज्या उपरांत पाडव्याक ताचे पाडव्या दिसा ती सांची पुजा अर्चना जावन ताज्या नंतर ती गांवांत घरान फिरपाक सुरवात करतली। थंय अशा तरेचो उत्सव शिशिरोत्सव जवळ जवळ 20-25 दीस सुमार आमचो केल्लो वयता आणि प्रत्येक गांवांत घरान ताजें उमेदीन आनी उत्साहान स्वागत जाता। तशेंच ज्यो नव्यो विवाहीत असतात तश्योच गांवचे जे घरचे मनशां आसतात तांकां देवीक बरे भशेन पुजा अर्चना करतात आनी ताजें वेलकम करतात आणि ताचे कडेन मागणी करतात की जे तांच्यो मागण्यो आसा त्यो पूर्ण जावच्यो।